दिस पण कालांगुडी जातले ते ती काल सीएम आशेन गेलोलो मायकल लोबो तांकां घेवन ही बीजेपीची आनी मदीं करून मायकलाची सदांची टॅक्टीक ही हॅज डन द सेम ड्युरींग द ओला एज्युकेशन ओलाचें आहा पळय तेन्नाय मायनिंगाचें जालां तेन्नाय आपूण रिजायन जाता म्हणून लागलो तो मागीर काजिनो येतले काजिनो येत जाल्यार आपूण मोर्चा काडटलो आपूण बसतलो हांगा स्ट्रायकाक बसतलो म्हणून जालें एवरी टायम ही डज दीस ही गोज बॅक ऑन हीज वर्ड एंड दीस इज अ ट्रिक ऑफ द बीजेपी आतां इलेक्शन येता म्हणून ते भियेले आनी हें केलां ते सांगता दे गोइंग टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अपील ऑन वॉट your lawyers were fighting there, your panchayat was fighting, the government lawyers were fighting. Panchayat is your secretary is your this no government as a minister तो. तेचेर अगेन्स्ट आता सुप्रीम कोर्टान तुम्ही झगडटले. हांगासरूच कितें करपाचें न्हू. आय डोंट हाव द लिगल दीस वर्क्स. बट हांगाच हायकोर्टाक तुमी सांगूंक जाय न्हू की सेक्रेटरीन सारकें दिवंक ना म्हणून. नाव यू कॅनॉट गो बॅक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से द सेक्रेटरी इज डन समथींग. इट इज नॉट ओनली द सेक्रेटरी. हियर इश्यू कित्याक जालो हो सावंड पॉल्युशन जाताले अंजुना वागातोर लोक सदांच बोबाट मारतालो सावंड पॉल्युशनाक लागून ते इलिगलिटी पळोवंक गेले म्हणून आनी कोणाक लागून जाले हे पळय दिल्लीकार पळय व्हडले बिजनसमॅन येता व्हडली हें घातल्या क्लबां घातल्या तांकां लागून हें जालेलें आनी तितून बाबडे आमचे बारीक लोक आहा पळय ते तांकां त्रास जाले आयज ते इतल्या तेंपाचेर तेंचो धंदो आनी हे बीजेपी अशेंच फटयता. आनी काल ते मायकल आनी तुकारामान येवन शो केला पळय तो तें नाटक पावता मायकलाची बॉडी लँग्वेजाचेर पावता हे दोगूय जाण भागाक आहा म्हणून मायकलाची बॉडी लँग्वेज पळय ती आसा बाबा तुकाराम करून हे लोकांक पिशान काडपाची कामां. आयज लोकांची सारकी त्रास जालेले आहा इतल्या तेंपाची तेंची बिजनस बारीक लोकांची हे दोग जाण व्हडले क्लब ओनर आहा न्हू तेका लागून हें जालां. ते क्लब ओनर येता 4 जाण कितें क्लब ओनर व्हडल्या राखी रातभर हें करता तेजो एक क्लब डेमोलिश केला CRZन ते रातीक त्या क्लबान पार्टी जाल्या तेच रातीक डेमोलिश जाल्ला पळय त्या रातीक आनी हजारा वयर लोक आसलो. ते सॉल्युशन कितें आहा तेजे कडेन परमिशन आहा म्हणटा न्हू. आतां पॉल्युशनाचें म्हणून आमकां खबरच नासलें. तुमी कितली हेका धाकट्या शेकाक इन CRZ हेल्थाचें हाडूंक लायता तुमी टुरिजमाचें हाडूंक लायता आनी कितले पॉल्युशनाची आमकां खबरच नासली. हेल्थाचें जाल्या पर्यंत पॉल्युशनान कितें जालें आमकां पयलीं खबरच नासली कोणाक. आतां आमी धांवता सगळें पॉल्युशनाचें काडपाक टील देन तें चलोवपाक दिवंक जाय न्हू. यू गिव देम मंथ 2 मंथ 2 म्हयने पासून ती परमिशन हाडिना. आतां रनिंग बिजनसीस बंद केल्या कोर्टान हे म्हणटा सेक्रेटरीक लागून जाल्या. पण वॉट एवर दे शूड हॅव गिवन देम 2 months टायम. तुमी त्या 2 म्हयन्या भितर हाडा म्हणून परमिशन हाडिना पळय तेन्ना मागीर सील करा न्हू. एटलीस्ट आमदारांचे असेंब्लीन तशेंच हेज्या फुडें इशू मांडलोलो न्हू तो CRZाचो. आमदाराचें कामूच तें न्हू. ह्या आमदाराचे आतां तेजी बायल आहा थिंगा. ह्या आमदाराचें काम कितें आहा पयलें तुका याद आहा जाल्यार काजिनो येताले तेणें सांगलें काजिनो येताले पूण हांगर स्ट्रायकार बसलो. आयज 4 आनीक येयल्या तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. ओला जाला पळय तेन्नाय तेणें सांगलेलें आपूण हांगर स्ट्रायकार बसतलो दिवचो ना म्हणून जावपाक. आयज ओला आहा काय ना आहा. पूण म्हाका एक सांगूंक काय दिसता एक टॅक्सीवाले पळय आहा तेच्या फाटल्यानूच धांवता तरी लॉज नासलेले भशेन. तुमी हो फुटींग म्हणून जाणात पूण तरी तेच्या बारीक धांवता. कितले ते मायनिंगाचे मोर्चे हांगा जालोलो आझाद मैदानाचेर ते आसा तो बरोवन दिलेले तेणें आपूण रिजायन जातलो म्हणून. तरी ते जालां एकूय काम जायना. तो पळय प्रॉमीस करता ते एकूय काम जायना. सो हे लोकांक फटोवपाची कामां ही आतां गव्हर्मेंटानूच करपाचें. सुप्रीम कोर्टान वचोन ते जावपाचें ना. हेणी कोणें सांगलां ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें जाय म्हणून गव्हर्मेंटान सांगलां न्हू. कोर्ट कित्याक वयतलो कोर्ट तुमकां येता आतां कितें परमिशन जाय ती तेणी सांगलें हें जाय तें जाय म्हणून आनी ते बेज ऑन दॅट कोर्ट गेल्या न्हू. आतां सुप्रीम कोर्टान वचून कितें सांगतले तुमी हायकोर्टाक तुमी सांगलां इतली जाय म्हणून 4 परमिशन जाय म्हणून. आतां सुप्रीम कोर्टाक कितें सांगतले की लोकांक आतां इलेक्शन जावन पासून फटोवपाची कामां ती गव्हर्मेंट सांगपाचें बाबा ही 3 परमिशन आहा जाल्यार पुरो म्हणून. CRZाची रूल काय ना पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हाडचे म्हणून ही गव्हर्मेंटान रूल केल्या. सो तुमी तांकां टायम दिया न्हू. लेट एम ओपन एक 2 म्हयने दिया तांकां. ते जर हाडिना जाल्यार मागीर बंद करा तुमी. तुमी डायरेक्ट सील करूंक दिता की तुमच्या गव्हर्मेंटान सांगलां म्हणून तुमच्या सेक्रेटरीन सांगलां म्हणून तुमचो पंचायत सेक्रेटरी तुमचो गव्हर्मेंट लॉयर ही लोकांक फटोवपाची कामां बंद करपाची तेंचे. आरजी हांवें गेले पाटी सांगलेलें न्हू आरजी आनी मायकल बरोबर आहा म्हणून. सो वाय यू आर सरप्रायज. तुम्ही मायकलाची बॉडी लँग्वेज पळय मरे ते आसा ते दोगूय भागाक आहा खंय दिसना तुमकां. आनी BJP आनी आरजी बरोबर आहा म्हणून हांवें पयलेंच सांगलेलें न्हू. सो वाय यू ऑल आर सरप्रायज वीथ दीस. सो ते आसा कितें तो आरजी उलयतालो दुसरेंच आरजी पोको बिलाचें उलयतालो. तुमी येयला गांवच्या लोकांक सेफ करपाक पोको बिल उलोवपाक येयले ते आसा. सो इट इज जस्ट अ डिस्ट्रॅक्शन जस्ट टू डिस्ट्रॅक्ट फ्रॉम द एक्चुअल इश्यू.
Presently, the issue has to be resolved. So how it can be resolved? Government, that's what I'm telling you, no. We should go to the same court and tell them about आमचे सेक्रेटरीने ते सुप्रीम कोर्टान वचपाक केन्ना येतले तुजी हियरिंगाक इलेक्शन जाल्या उपरांत येतले ती तितले म्हणून मागीर लोकांक पंको दाखयतले ते दे हॅव डन इट विथ एवरीथिंग नो आय एम टेलिंग विथ एवरीथिंग फ्रॉम मायनिंग टू ओला कॅब्स टू काझिनोज टू एवरीथिंग दॅट वॉट एवर द गव्हर्मेंट इज सेईंग सगळें तेच केलं तेंच्यांनी. Okay, another issue is that Lok Sabha. What will